वाठारांतल्या फोंडकुलांक बेजारल्यात जाल्यार 779667373 ह्या व्हॉट्सॲप नंबरा वयल्यान करात कागाळ. रस्त्यातल्या फोंडकुलांचे फोटे काढून धाडपाचे PWD मिनिस्टराचे आवाहन. स्वदेश दर्शन येवजणेचो लोकांक बेगोबेग जातलो लाव. केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री प्रल्हाद सिंग पटेलाची घोषणा. चढ गरजेच्यो सरकारी सुवातोच आदी भरतले. नोकऱ्या संबंधात मुख्यमंत्र्याची घोषणा. ह्या प्रश्नाचेर म्हयन्यांतल्यान एक फावट जातली आमदारां बरोबर बसका. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. सरकारान एक व्हॉट्सॲप नंबर दिला 779667373. ज्या कंत्राटदारांनी रस्ते बांधल्यात आणि जे वॉरंटी भितर येतात ते तांकां दुरुस्त करपाक लायतले. तुमच्या वाठारात आशिल्ल्या खड्ड्यांचे फोटो काढून वयल्या नंबराचेर व्हॉट्सॲप करपाचो उलो भौशीक बांदकाम मंत्र्यान मारला. त्या उपरांत त्या रस्त्यांची दुरुस्ती करतले. फोंडकुलांनी भरिल्ल्या गोंयभरच्या रस्त्यांक लागून लोक बेजारल्यात हे मतींत घेवन सरकारान हे पावल उखल्लां अशें दिसता. कंत्राटदारांकय सुचोवण्यो दिल्यात. हे खड्डे पुरोवपा खातीर मशिनरी विकती हाडचे नात जाल्यार एखाद्रे एजन्सीक खड्डे पुरोवपाचे कंत्राट दितले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सांगता. 7796667373 हो व्हॉट्सॲप नंबर आसा आणि हेजेर जे आता लोक उलयतात न्ही, आता सध्या व्हायरल जाता हें जाता तें आमकां बरीच न्ही ते. आनी आमचे ऑफिसर काम करता पूण तरी कोण म्हणटा आमकां काम करना. पूण प्रॅक्टिकली आमी हे एक केला आणि आमचे आता टार्गेट आसा CM सुद्दां म्हणटाले आतां मिटिंगेक तेच विचारले. ह्या म्हणजे पावस कमी जालो जाल्यार टोटल रोड जे आसा ते रिपेअर आमी करतले. आणि फुडल्या आता नोव्हेंबराक आमचे ऑटोमिक्स प्लांट स्टार्ट जातले. नोव्हेंबराक स्टार्ट स्टार्ट करूंक मेळना ते. आता ते घातले जाल्यार ते रोखडेच जातले. नोव्हेंबराक आमचे बाकी स्टार्ट तेन्ना सगळे रोड जे आसा ते गोंयचे आमचे जे इस्टिमेट जाल्ले आसा, फायली रेडी आसा, फायनान्स अप्रुवल मेळ्ळे आसा, त्या प्रमाणे सगळे रोड ऑटोमिक्स कार्पेट घालून बरे रोड दिवपाचे प्रयत्न करतले. आमी ते सरकाराचे पयशे मशीन घेवपाक इन्वेस्ट करपाना. आमी एजन्सीक आमी एक टेंडर फ्लोट केला पूण कोण कोट करता तेका दितले. आता आमकां व्हॉट्सअपार मेसेज आयली. आमी रोखडे आमच्या ते वर्क डिव्हिजनाच्या ज्युनियर इंजिनियर, असिस्टंट इंजिनियर, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर ही मेसेज धाडटले. रोखडेच तांकां पावतली, सगळ्या सर्क्युलेट जातली मेसेज. रोखडेच सायड इन्स्पेक्शन जातले आणि सायड इन्स्पेक्शन जातकीर समज हे रोड ते कॉन्ट्रॅक्टरान 2017-18-19 हितूर केल्ले आसा, तेंचे कडेन 3 वर्सांचो मेंटेनन्स आसा जाल्यार ते इमिजिएटली ते कॉन्ट्रॅक्टर हे करून दितले. RMCचो आमी कितें RMC कितें हें केलां, पावस समज ना न्ही 2-3 दीस जाल्यार RMC सक्सेस जाता. आणि तेजे वयल्यान मागीर तूं ऑटोमिक्स कार्पेट येतलेच न्ही. RMC परमनंट काय ते घालून पॅच घालून सोडची ना आमी. तेजे वयल्यान RMC कॉन्क्रीट येतलेच, RMC कार्पेट येतलेच आणि तेजे सगळे क्लियर जातले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. सरकारी खात्यातले रिती पदां बेगिनातल्या बेगीन भरपाची गरज आसा. तशेंच सरकार बरे तरेन चलपा खातीर मंत्र्यान म्हयन्यांतल्यान एकदां तरी आमदारां सांगातान बसका घेवपाक जाय. त्याच बरोबर सगळ्या खात्यांचो कारभार बरे तरेन चलपा खातीर त्या खात्यांच्या कारभाराचेरूय मुखेलपणान लक्ष दिवपाक जाय. ह्या विशयांचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळातले मंत्री आणि आमदारां वांगडा चर्चा केली. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आणि मंत्र्यांची बेरेस्तारा आल्तिनोवेल्या मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार बसका जाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या फुडारपणाखाला ही बसका जाली. सरकार घडयत सावन वेगवेगळ्यो अडचणी येत आसात. सरकारी खात्यांचो कारभार सारको चलना म्हण लोक बोवाळ घालतात. सगळे आपल्या एक फावटी बसपा जाय. सगळ्यांक घेवन म्हणजे टोटल म्हणजे मिनिस्टर 12 मिनिस्टर ते जालेच. तेजे भायर सगळे महामंडळाचे अध्यक्ष आसात तांकां घेवन सविस्तर घातली आनी डिपार्टमेंटा सगळे अधिकारी. तेजे भायर जे रिक्रुटमेंट आसा ताजे म्हायती थोडी विशय जे आमी बील पास केल्ले आसा आनी तरी देखून जे फुडें मागीर कशें लागू जावपाक जाय, खंय गरजेची जे आसात जे काही नीड आसा ती काही कडेन कशें ते घेवपाक जाय. प्रोविजन काही कडेन 5-5 वर्सांचे केल्ले आसता. ते 5 वर्सांचे जो स्ट्रेंथ आतांच घेवपाचो गरज ना, आतां सद्याक लागतलो तो आमी घेवपाक जाय जेणे करून ते घेयनासतना रावपूय ना. कित्याक
डिपार्टमेंट बरें स्मूथ चलपाक जाय. म्हणजे अशें बऱ्यापैकी हें केल्लें आसा. प्रत्येकाक सांगलां की तुमी तुमच्या डिपार्टमेंटाचेर सविस्तर सखोल चवकशी करपाक जाय, म्हायती आसपाक जाय. खास करून ऑफिसर जे आसात, ऑफिसर म्हणजे सगळेच गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी म्हणजे सगळ्यांनी आपली डिपार्टमेंटाक लक्ष दवरपाक जाय की कशे पद्दतीन कार्य चल्लां. इन्स्पेक्शन करून धरून ते म्हणजे आख्खी एक डिपार्टमेंटा भितर प्रत्येकाचे एक वचक आसपाक जाय आनी सुरळीत सगळें काम जावपाक जाय. हें सगळें व्यवस्थीत. दुसरें प्रत्येक मतदारसंघाच्यो अडचणी आसतात, त्यो अडचणी त्यो सॉल्व करपा खातीर एकठांय बसपाक जाय. म्हत्वाची एक सांगलें आसा की दर म्हयन्याच्या तिसरी बुधवाराक, प्रत्येक म्हयन्याच्या तिसरी बुधवाराक सगळ्या आमदारांनी म्हणजे मिनिस्टर आमदार आमी सगळ्यांक टायम डायरेक्टली मेळपाक जाय. एटलिस्ट म्हयन्याक एक फावटी. पूण आमी ट्राय करतले 2 फावटी आमी ट्राय करतलो 15 दिसांनी. पूण कन्फर्म सारकें तिसरी बुधवाराक. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोयच्या पर्यटनाक पैसे मेळटले. खण व्यवसाय बंद जाले उपरांत पर्यटन व्यवसायाचेरूच गोयची अर्थव्यवस्था तिगून आसा. स्वदेश दर्शन येवजणेची पुराय संकल्पना सरकाराकडेन दिल्ल्याचे केंद्रीय पर्यटन आणि संस्कृती राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंग पटेलान बिरेस्तारा सांगले. स्वदेश दर्शन येवजणेच्या कामाचो बुन्यादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्यात प्रल्हाद सिंग पटेल उलयतालो. ही कार्यावळ इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांज सभाघरात जाली. हे येवजणे खाला सरकाराक कानोळी, मोरजी आणि हणजुणा 3 प्रकल्प उबारचे पडटले. कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें दोनों बातों का अंदाजा पड़ता है. समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है. हमें इस बात का भी अंदाजा पड़ता है कि जैसे एक पर्यटक जाता है, मैं मिनिस्टर के नाते आया हूं तो कोई मेरा रोल नहीं बदल जाएगा. मैं भी एक पर्यटक के नाते विचार करूंगा कि वास्तव में यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ का इतिहास क्या है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी क्या है, यहाँ की बाकी सुविधाओं के बीच में कहीं कोई टकराहट और गैप तो नहीं है. सरकार ने जब स्वदेश दर्शन योजना का कॉन्सेप्ट दिया था देश को, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण यही था कि आप अपने रिक्त स्थानों को भरिए. अगर किसी स्थान पर पहुंच मार्ग नहीं है तो सड़क प्रायोरिटी में बनाइए. अगर सड़क है और जन सुविधाएं नहीं है तो फिर आप उसको बनाइए. मुझे लगता है कि ये कमी दिल्ली में बैठकर नहीं देखी जा सकती. वो कहीं ना कहीं राज्य बैठकर ज्यादा बेहतर तरीके से देखेगा कि मेरे किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर किस बात की जरूरत पहले है. ये फैसला दिल्ली में बैठकर नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरी तरह से निर्णय करने का अधिकार राज्य सरकारों को इसलिए दिया जाता है ताकि इस रिक्तता की भरपाई हो सके और हम जल्दी परिणाम ला सके. हमारे पास जो कुछ है दिखाने के लिए वो दुनिया में लोगों के पास नहीं है. इस सच्चाई को हमें मानना पड़ेगा. लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि चाहे हमारी गलतियों के कारण हो या हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रहा हो, हमारे बारे में धारणा बिगाड़ी गई, ये बात हमें स्वीकार करना पड़ेगा. Mining industry बंद पडल्या उपरांत it is only the tourism industry in the state of Goa which is surviving. It is if directly revenue जरी state government आयलो ना, indirect revenue in all other from the stakeholders and all other communities, the revenue is coming to the state. पण ताज्याय पेक्षा खूब व्हड म्हणटा की ही इंडस्ट्री डे बाय डे जी आसा ही ग्रो जावपाक जाय. And it depends not only on the government, but it depends on the stakeholders, especially on the stakeholders. The government can provide the infrastructure, whatever required. आणि ही इंडस्ट्री अजूनही फ्लो करतले आसत जाल्यार आमी सगळ्यांनी एक जावन काम करपाची गरज आसा. त्याच बरोबर माननीय मंत्र्यांनी अजूनही एक जे सांगलें, आयजूय आमी पळयता आयज गोंयांत अजूनही बी म्हणजे टुरिस्टाच्या बाबतींत आमी पळयता की सर्वीस दिताना आनी हे पळयत जाल्यार तितूनय बी परत more than 50% are the outsiders. आमच्या टुरिस्टीक गायड आसत, टुरिस्टीक सर्विसीन आसत, पण हे चडांत चड जेन्ना गोंयकार येतले तेन्नाच आमी इंडस्ट्री आनीक ग्रो करपाक शकतले. हांव कित्याक म्हणटा तर जेन्ना भायल्या लोकांचेर कितले आमी डिपेंड रावतले, कारण ताजेर आमी कंट्रोल दवरपाक शकना. त्या खातीर गोंयकारांनी ही इंडस्ट्री हातांत घेवपाक जाय. आयज पर्यंत कितल्योश्योच इंडस्ट्री ह्यो आमच्या हातांतल्यान गेल्ल्यो आसा आनी ताका लागून ताजे दुश्परिणामूय बी प्रत्येक फावटी आमी भोगलेले आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. नुस्त्यात फॉर्मेलिन घालपी अनवळखी मनशा आड FIR दाखल करपाची मागणी करपी याचिका कोर्टान भायर मारली. हो विशय घेवन आपूण योग्य त्या कोर्टांत वतलो अशें याचिकादार म्हणटा.
नुस्त्यातल्या फॉर्मेलिनाचो विशय बरोच गाजलेलो, पूण हे विशीं ॲडव्होकेट राजीव गोम्सान दाखल केल्ली याचिका न्यायालयान भायर मारली. अशें आसले तरी गोम्स म्हणटा हो विशय घेवन तो मुखार वतलो. Today, learned JMFC Margao pronounced a order in much spoken, much debated formalin matter. A complaint was lodged by Advocate Raju Gomes to register the FIR against unknown transporters of fish from the Orissa and other states with allegations that a formalin was laced on the fish, but yet not named or specified the names of the said culprits in the complaint, no registration numbers of the vehicles were given. No FIR was registered by the Fatorda police. Accordingly, approached to the court of the JMFC to direct the Fatorda police to register the complaint in the present case and to probe the matter thoroughly. This application is today rejected by the learned JMFC Margao, holding that no cognizable case is made out by the applicant. It is not totally unexpected. I say so because, see, the FDA right from the very beginning have said that what was found was within permissible limit. So I really don't know, but the court must have relied upon the statement of the FDA because the FDA is the authority who decides about these things. For me, the battle is not yet over. I'm supposed to file a revision against this order before the Sessions Court. Let us see when the result comes, because I still personally feel, and the people of Goa also know, that this formalin was actually found. It was genuinely found. And it is poisonous, and it is a health hazard to the life of the Goan people. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. घेऊया एक लहानसा व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भाड्याच्या गाडयांतल्यान वा गाडी भाड्यान घेवन भोंवपी पर्यटक गोंयांत पळोवंक मेळटात, पूण हे बाबतींत कांय कागाळी येवंक लागल्यात. पर्यटक म्हणटात तांचे कडल्यान चड भाडे घेतात आनी जायते खेपे पर्यटकांनी स्वताच वाहनां चलोवप त्रासाचें जाता. सरकाराचो तांचेर दोळो आसा, येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोन सांगला. खरें म्हणल्यार ही सामुहीक जबाबदारी, पूण येरादारी खातें ह्या गजालींचेर दोळो दवरून आसा. पर्यटकां कडेन संबंदीत येरादारीची तपासणी जाता अशें तो म्हणटा. We are only the licensing authority, but it is, as I said, a collective responsibility both of tourism department, of transport department, as well as the traffic police, which is the home department. It is everybody's collective responsibility. I want to mention here that as far as rent a bike is concerned, or rent a car is concerned, I kept issuing of new licenses totally on hold, because it has grown far beyond the necessary number of cars. Then we will be killing the other taxi business. It has to be a healthy balance and a healthy growth. Now, who are 18,000 rent a bike, under rent a bike, they are available, 18,000 bikes. What does it show? People are finding the taxi fare so high that you find tourists just taking a bike and roaming without following sometimes any traffic rule, because you don't know which side to go and which is one way, which is like a death trap sometimes on the road. We are going to curtail this renter cab and not have too many of them. And I think with Goa Miles ultimately building up in the long run, people will be using less of this mode of transport. Though it looks good to go on a bike, but in a foreign place where you don't know the roads, you don't know the signals, you don't know the turnings, you don't know which road leads where, which is one way, which is for taking a turn, I think it acts as accident prone situation. So we can't allow this situation to grow any further. So that's why we are in the process of having a very healthy balance in terms of the number of vehicles, in terms of types of taxis, number of bikes on the roads, and we are taking a call on that. टॅक्सीच्या वादाचेर तशेंच निकतोच गोवा मायल्साक घेवन जाल्ले वादाचेरय माविन उलयलो. पळयात. Government does not have any personal interest in Goa Miles or, for that matter, any taxi operator. We want the best for the tourist that comes here. When you overprice, then you have all the pitfalls. If you look at the number of tourists coming to Goa, it is on the decline. People are going to other destinations. And when I talk of other destinations, they are going because things are much cheaper elsewhere. You should not kill the goose which lays the golden egg. Therefore,
I think the taxi operators, whether it was black and yellow, whether it is tourist or whether it is rent a cab, I think ultimately all fell in line and they cooperated with the government. On the word of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, they called off their strike and we welcome the decision on their part to call off the strike. Seeing that it is succeeding and nothing succeeds like success, I expect it to be a further success in the taxi business in due course of time. So there is no setback of any sort, and as far as tourism is concerned, it augurs very well for the future because at least the taxi problem is sorted out. Now there are various issues which we look at, like for example there never was Kadamba bus service going in and out of the airport. For the first time you even have a bus service. Now with the electrical buses coming, newer buses coming, we will put the best buses available for trips from the airport. So customer has a choice. पणजीच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता बरोबर व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. वाहन चलोवपां खातीर धोकादायक थारिल्ल्या हणजूण कळंगूट जंक्शनाची राखणेवणत बांदिल्ल्यान थळाव्यांनी गोवा 365चे उपकार मानल्यात. फाटल्या बिरेस्तारात ते विशींची बातमी दाखयल्या बरोबर संबंधित अधिकाऱ्यांनी ताची दखल घेत ही वणत बांदून काढली. हणजूण कळंगूट म्हापशाचे हे क्रॉस रोड जंक्शन गाडयो चलोवप्या खातीर धोक्याचे थारिल्ले. फाटल्या 9 म्हयन्यांत ह्या जंक्शनाचेर सुमार 101 अपघात जाल्ले. कांय जाणांचे पांयूय मोडल्यात. जंक्शनाचेरच आशिल्ले सांकवाची राखणी वणत मोडून पडिल्ली आनी ताका लागून अनवळखी वाहन चालक पर्यटक थंय घालून घेताले. ही अवतिकाय गोवा 365 दाखयल्या उपरांत PWDन बेगोबेग दखल घेत बांदकाम केले. थँक्स टू 365 त्या दिसा तेंच्यांनी हे जे हांगासर एस्केवेट करून दवरलेले ते तेंच्यांनी हायलायट केले आनी तिसरे दिसात येवन तेंच्यांनी हे हांगासर बांदकाम केलें आनी आज चवथीच्या हेका खंय तरी खुबशे एक्सिडेंट जातले आसले ते खंय तरी वाटयले. त्या बद्दल हांव तेंचे मनपूर्वक आभार मानता. आतां एक उरला तो एक लायटीचो केबल, तो जो ओपन आसा तो म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन कवर करचो आनी कितें तरी वायट घडच्या पयलीं तेका तेंच्यांनी एक बरें हें दिवचें. हणजूणच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकर. म्हजे वैचारीक पातळीचेर प्रस्न उपरासपा बदला मंत्री निलेश काब्रालान वीज खात्यार लक्ष दिवचे अशें रायझिंग गोवन्सचो अध्यक्ष शैलेंद्र वेलिंगकार म्हणटा. वीज खात्यात जाल्लो घोटाळो उक्ताडार हाडपी कागदपत्रां तांचे कडेन आसात अशेंय ताचें म्हणणें. वीज खात्यातल्या घोटाळ्यांत मुख्य वीज अभियंता आनी वीज मंत्र्याचो हात आशिल्ल्याचो आरोप शैलेंद्रान केल्लो. उपरांत वीज मंत्र्यान शैलेंद्राच्या आरोपांक जाप दिल्ली. वीज मंत्री जो आसा पॉवर मिनिस्टर निलेश काब्राल गोंयचो, ताणें म्हणटाना अशें म्हणलें की हो कोण शैलेंद्र वेलिंगकार आनी ही लुक्स लायक अ इलिटरेट रिगार्डींग तांचें खातें जें आसा, म्हणजे ताजे वेव्हार जे आसा, द कायंड ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हॅज, ताजे बद्दल हांव अनभिज्ञ किंवा इलिटरेट, म्हाका चड ज्ञान ना अशा प्रकारचो बौद्धीक दिवाळखोरी प्रदर्शीत करपी स्टेटमेंट वीज मंत्र्याचो आशिल्लो, ताजो आमी निशेध करता. आनी पॉवर मिनिस्टरानूय जी एकदम भुरगेपणाची विधानां जी केल्या, म्हणजे रादर दॅन एड्रेसिंग द मेन इश्यू ही हॅज ट्रायड टू डिविएट द इश्यूज बाय कॉलिंग अस, म्हणजे हांव कोण आनी इलिटरेट आनी असल्या सगळ्याचें. सो लिटरसी लेवल्स जे आसात निलेश काब्रालाचे, ते सगळ्या गोंयन फाटीं पळयले लिटरसी लेवल्स. CZMP ड्राफ्ट तो जो घेवन भोगलो आनी गोंय काबार करपाचें ऑफिशियल डॉक्युमेंट तो लोकांच्या फुड्यान जेन्ना ताणें व्हेलो तेन्ना ताका पेडणे टू पणजी टू मडगांव टू फोंडा ज्या प्रकारचो विरोध लोकांचो आनी सोशल ऑर्गनायझेशनांचो गोंयच्या ताका घेवचो पडलो, तें सगळें आमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. म्हापसा पुलिशेन बुधवाराक करासवाड्यार एका तरणाट्याक गुवळी वखदा सयत धरलो. ह्या तरणाट्याचें नांव आलोक रोहित साकी. पुलिशेन ताचे कडल्यान 1 किल 300 ग्राम गांजा जप्त केला. ह्या गांजाचे बाजारातले मोल 1 लाख रुपया आसा. Yesterday night at 10:30 hours,
we had conducted NDPS raid at Karaswada junction after getting a reliable information from the sources that one person is coming there to supply the drugs, that is ganja, to one of his customers. So accordingly we formed a team consisting of my officers and intelligence team, and we laid a trap near the Karaswada junction. So after some time one person of the same description came on the spot. At that time we apprehended him, and when took his personal search, we found some ganja of about 1.3 kg. He disclosed his name as Alok Saki, native of Orissa, aged 23 years, and presently staying at Karaswada in a rented room. So on interrogation, he disclosed that he brought the said ganja from the Orissa. So in this connection, we booked him under NDPS Act, and our further investigation is in progress to ascertain exact cause of death, source of drugs. फुडल्या वर्सा गोंयांत जातल्या राष्ट्रीय खेळांची तयारी आणि सराव करपाक लागात बुधवारा श्यामाप्रसाद स्टेडियमात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. अंदूच्या खेळाची येजमानकी गोंय करता, देखून हे खेपे मेडलां मेळोवपाची तांक गोंयान दाखोवची, गोंयाक मान मेळोवन दिवपाची आमचेर जापसालदारकी आशिल्ल्याचे ताणें सांगले. पहिल्या गोंय पावण्यावेल्या कबड्डी पुलीस कपाच्या वेळार बांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमात मुख्यमंत्री उलयतालो. फायनलीत गोंय पुलीस टीमीचेर वाळपयच्या 7 स्टार बॉयजान 41 विरुद्ध 48 पॉयंटांनी जैत मेळयले. ह्या वेळार खेळा मंत्री बाबू आजगांवकार, खेळा संचालक आणि हेर हजर आशिल्ले. प्रत्येक जर खेळात पळयत जाल्यार सगळे कडेन राजकारणाची बजबज पुरी जाल्ली आसा. ती चडावड कित्याक म्हाका कळना. जो एक्चुअल खेळटा तो थंय नात, जो कोण कोण खेळना ताका पोजिशन जाय. आतां ते DCAचें इलेक्शन लागलां, थंयसरूय तेच आसा. प्रत्येक म्हणजे एसोसिएशन हे ते सगळ्याक त्या खातीर राजकारण सायडीक दवरून जे कोण एक्चुअल खेळटा, जे कोण तितून आसा, तांच्यांनी तो खेळ फुडें हाडपाक जर प्रयत्न केलो जाल्यार तुमच्या सारके जे भुरगे खेळटा ते एक्चुअलीच खरोखरूच फुडें पावतलो, आनी ते जावपाची अत्यंत गरज आसा. नॅशनल गेम जावपाच्यो फायनल डिसिजन जे आसा हे ऑलरेडी जाल्ले आसा, आनी ताच्या खातीर आमचे कडेन 1 वर्स आसा. एका वर्साक गोंयच्या सगळ्या म्हणजे म्हाका 37 गेम्स ज्यो आसा, ऑपॉर्च्युनिटी गोंयांतल्या सगळ्या भुरग्यांक आसा ह्या निमित्यान आपली टीम, आपलो खेळ, आपली प्रॅक्टीस ही तयार करपाची. मागीर कोणीच म्हणचें न्ही आमकां टायम मेळना, आमकां कोणी सांगलें ना. म्हाका दिसता ह्या माध्यमांतल्यान 37 ज्यो खेळ आसा त्या सगळ्या खेळांनी गोंयांतल्या सगळ्या भुरग्यांनी पार्टिसिपेट जावचें. दिस इज द फर्स्ट टायम ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द गोवन प्लेयर्स. ही कबड्डी म्हणटी देश न्ही विदेशांत पावली आसा, आनी नॅशनल हेजेर इंटरनॅशनल लेवलाचेर आनी व्हडले व्हडले स्पॉन्सर मेळ्ळेले आसा. बरे बरे हिरो आनी हे तुगेले आसता गेमीक घेवपाक लागले आसतात, प्लेयरांक घेवपाक लागले आसतात. म्हणजे कबड्डी भितर पयसो खूब मेळपाक लागलो आसा. सिप आतां म्हटली 2 नंबर प्लेयर जो आज मुखार सरता, ताणें टॅलेंट घेवन फुडें वयचें. आमचो गोंयचो एक प्लेयर नॅशनल आनी इंटरनॅशनलान पावचो अशें देवा कडेन मागता. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.